Minister Subhash Fardesai said any issues with the Shara-Roro ferry will be addressed. He assured smooth clearance of vehicles and added that an extra ferry will be arranged if required. एक व्हिडिओ येयल्लो की थंयसर चोडना अजुनूय फेरीचो इश्यू जाता म्हणून तेजेर तुमी रिजॉल्व जातले हय इश्यूज येत रावतले येतले जर जाय कित्याक ते धोक्याचेर म्हाका दिसता दुसऱ्यो फेरी बिटी लावंक मेळना तोपर्यंत आमकां ते सोडलीच जायना डिसिप्लीन येना तोपर्यंत कितें जाता मोटरसायकल येता मुखार येतात फुडलो जो एमटी करपाक वता पयलीं ते भायर सुटनात सो आमकां एक डिसिप्लीन आसपाक जाय इमिडिएटली जातले रिजॉल्व आतां पर्यंत मागीर परत केले ते बींग अ फर्स्ट डे आनी तो हें जाल्लो आमकां संवय कितें आसा की बोट आसतना लागली काय ना ते स्कुटरवाले सगळे मुखार वचून रावतात आनी एकच सायडीन जाता कारण ह्या सायडीन आमी ते स्टॉप केल्ले आसा त्या सायडीन हें ना स्पेस ना म्हणून ते तितकेच उरलेले आसात दॅट वी वील पूट पोलीस फोर्स आनीक जर आयले नंतर सगळे एमटी जावपाक जर स्मूथ मेळ्ळा न्ही रस्तो जाल्यार एवरीथींग वील गो व्हेरी स्मूथली बट अनफॉर्च्युनेटली सगळे स्कुटरवाले येतात आणि ते दारार रावतात बोटीचे लागले नंतर सो वी वील हँडल इट लोकांक नीम करचे तिकेट प्राइस लोकांक प्रिंटेड तिकेट मेळनात आनी आमी मशीनच पॉज मशीनच आसता ती पीओएस मशीन आसा ती मातशें हें जावपा खातीर एटिथींग प्रॉब्लम आसा अनलेस वी पूट इट एवरीथींग वील त्यांची एक डिमांड आसली की पीक टायमाचो चड आतां पयलींचे पण चड जाता पीक टायमार पसून कसो आसा तो एक दोन दिसां भितर जातलो रिजॉल्व जातलो आमचे कडेन एडिशनल फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा तोय आमी घालपाक जाय जर जाय ते ती घालतले ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.